हरे कृष्ण. कृष्ण भगवान भगवद्गीता तो अर्जुनाक सांगता जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. म्हळ्यार देवाले जन्म आणि कर्म दिव्य. देव विंगड विंगड रूप घेऊन प्रकट जाता. देवाले जन्म मनशाल जन्मा म्हणके नाही. कृष्ण फस्ट वसुदेवाल हरदन प्रकट जाता. मागीर देवकील हरदन प्रकट जावन देवकीक आनी वसुदेवाक चतुर्भुज रूप नारायणाल दर्शन दिता. हे देवाल रूप पळोवन तांकां मस्त खुशी जाता. तांगेले चेडू जावन देव आयला म्हूण कळटा आनी तांणी देवाले गुणगान करताची. चतुर्भुज रूप निमित्त कंसाक तू आयला म्हूण कळटा तश जावन कंसाक तू प्रकट जाल्लेले कळूनच तसल एक रूप धारण करी म्हणून देवकी देवाक प्रार्थना करता. तदना देव चेडाले रूप घेता. देवाल जन्म दिव्य. देव किता कशी मनशाल रूपनी घेता. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. परित्राणाय साधूनां देव अशी भक्ताल खातीर येता. वसुदेव आनी देवकीक देवाले आनंद जावचे भाग्य मेळ्ळे तशीची वृंदावनांत यशोदा मैयाक नंद महाराजाक आनी पुरा ब्रजवासीजाक देवाल एक बाल्य लीला पळोवचे देवालोटो आशे एक भाग्य मेळ्ळे. देव भक्ताले खुशी खातीर येता आनी विनाशायच दुष्कृतां देव राक्षसांक आनी मारूंक येता. तांकां मारची मात न्हय तांकां उद्धारय करता. उदाहरणेक पूतना राक्षसी देवाक दूध दिवचे नेवनारी विष दिवच्याक आयली. जाल्यार देवान तिका मारून तिका मुक्ती दिल्ले ते मात्र न्हय तागेले गोलोक वृंदावनांत एक स्थान दिल्लें. जाल्यार कलियुगान देव कसं करता. देव एक नाम रुपार येता. कित्याक म्हळ्यार कलियुगान तूं राक्षस मस्त सच पुरा जनालांत आमगेले पुरा जनालांत तूं मस्त सकट अनर्थ आसा. तदन देव कसं करता. कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैतिहय सर्व जगत निस्तार. म्हळ्यार देव एक नाम रुपार येता. देवाल नाम आनी देव एकूच. आमी देवाल नामस्मरणे करतना आमगेलांत आशिल्ले पुरा राक्षस म्हळ्यार पुरा अनर्थास वताचे. अनेक एक रिजन देवान येवच्याक धर्म संस्थापनार्थाय म्हळ्यार देव एक एग्जाम्पल आमकां दिता. तांगेले एक लायफ एक बाल्य तांगेले ग्रहस्थ पुरान तूं कशी एक लायफ लीड करता. आनी देवान कसं केलें भगवद्गीता अर्जुना सांगून दिलें. म्हळ्यार आमगेले एक लायफ आमी भगवद्गीता प्रकार लीड करता. तें आमगेले धर्म. कृष्ण भगवान भुमीर प्रकट जाल्लो दिवस आमी जन्माष्टमी म्हणून सेलिब्रेट करताचे. आमी खंयचें एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करतना आमगेले कॉन्शियसनेस कशें आसता. आमी ते दिवस फुल्ल स्पिरिच्युअलायज करता. म्हळ्यार देवाल नामस्मरणे करचें देवाल बगे वाचूचे भगवद्गीता श्रीमद भागवतम भक्ताल सेव करचें. कृष्ण भगवानाक गाय आनी ब्राह्मण म्हळ्यार मस्त प्रिती गीत आमी गायची सेव करची पळोवका. आमकां पुरा जनाकय हें जन्माष्टमी मात्र न्हय आनी मुखारी देवाल नामस्मरणे करचे रुची येवो आनी भक्ताल सेव करचें आनी श्रीमद भागवतम आनी भगवद्गीता प्रकार आमगेलें एक जीवन लीड करता तसले एक ऑपॉर्च्युनिटीज आमगे लायफांत येवो म्हूण देवा पांय पडताची. पुरा जनाकय हॅपी जन्माष्टमी. हरे कृष्ण.